ह्यो ज्यो मूळ सुविधा आमगेल्या केपेकारांक जाय आशिल्ल्यो लायक रस्ते, उदक, शिकप, शिक्षण, हेल्थ वायज हे एड्युकेशन हे मेळपाक जाय आशिल्लें. आनी आमी ऑपोजिशन ऑपोजिशन आमदार म्हणून म्हाकाय खबर आसा, लोकांक दिसलें बाबा बीजेपी तेंक दिचो, बीजेपीन सरकार केलो, आमी ऑपोजिशन आनी जेन्ना ऑपोजिशन आमी आमगेलो कितें आशिल्लें की वी हॅव टू रेज आवर वॉयस इन द असेंब्लीक आमचो आवाज जातो केपेकारांत जे आमकां ज्यो सुविधा नाय तो असेंब्लीक मुखार काडपाक. आनी म्हाका दिसता बाब रमेश हिंगा आनी रमेशान रिपोर्टरान आमगेलो बाळ्ळीचो गांवचो तेणें आमगे इवन पार्टी आमगेले स्कॉल गोरवांक घोट तरी बरो आशिल्लो म्हणलो, बट आमगे स्कॉल बरो नाशिल्लो म्हणलें. बट हे थोड्या काळान जावं 2 वर्सां काळा भितर म्हाका दिसता केपेंची आख्खी जी मतदारसंघाची हांवें स्कॉलां जी गव्हर्मेंट स्कॉलां आहली ती पार्टी जावं मोरपिला जावं कोला जावं आतां फातोरपाक गेले त्या सोमना आमी स्टार्ट केला, इनॉग्रेट केला काम स्टार्ट करपाक. ही सगळीं स्कॉलां हांवें सरकाराचे आदार घेवन हांवें ती रेन्युवेट केली. आनी हेल्थ सेक्टरान जेन्ना बाब विश्वजीत राणेक सांगलें आमगेले प्रश्न एस.एस.ए.आय जे आमगेले प्रायमरी हेल्थ सेंटर बाळ्ळें तें अपग्रेड करपाचें, आमकां बेतला आमी एक प्रायमरी आतां एक सब सेंटर घालपाक जाय ल्हानसो इन बेतूल पंचायत, आमी न्यू पंचायत बिल्डींग बांदता आमकां ONGCन दिला, तेवूय तेन्ना आमकां सँक्शन करून दिलो आहा. आनी जेन्ना 108चे प्रश्न आमी एसेंब्ली काडलो, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणेक हांव काळजा मनासून देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमगेल्या तेन्ना ह्यो 4-5 108 सँक्शन केल्यो तितूंतलो एक आमकां तेणें पार्टी ही आमगेल्या पंचायतीन दिली.